आदले मुख्यमंत्री आणि गोयचे लोकफुडारी सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या यादीन आयोजित केल्ले शोक सभेत भाजपाच्या विविध फुडाऱ्यांनी त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक वावराचेर उजवाड घालून तांकां आर्गां ओपली। रवी नाईक हांच्या मरणाक लागून राज्याच्या राजकारणात एक महत्वाची पोकळी निर्माण जाल्या अशें ह्या शोक सभेत फुडाऱ्यांनी मत उक्तायलें। आयतारा जाल्ल्या सुर्ला साखळीची ग्रामसभा बरीच तापट जाली। सुर्ला गावातल्या सुमार 3.5 किलोमीटर लांबायेच्या दोंगुल्लेचेर झाडां कातरपाच्या प्रकरणात पंचायत समिती, जैवविविधताय समिती आणि थळाव्यांनी मेळून कातरिल्ल्या झाडांच्या संख्येची तपासणी करून ताची पडताळणी करून अहवाल तयार करपाचो निर्णय घेतलो। पूण निमाण्या खिण्याक उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या सुचोवण्या उपरांत पंचायतीन ही तपासणी रद्द केल्ल्यान सुर्ला पंचायतीत बरोच बोवाळ जालो। आयतारा बेतोड्याची ग्रामसभा प्रस्तावित आयटी प्रकल्पाच्या विशयावयल्यान तापली। आयटी प्रकल्पाविशीं पारदर्शकताय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत लावन धरली। उपरांत थळाव्यांनी आयटी प्रकल्पा आड थाराव पास केलो आणि आयटी प्रकल्प रद्द केल्ल्याची कायदेशीर सुचोवणी काडची असोय थाराव ग्रामसभेत पास केलो। तशेंच कोयर व्यवस्थापनाचेर सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून लेगीत ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी पंचायतीक धारेर धरले। लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात 3 कामगारांक मरण आयिल्लें। देखून ह्या कामगारांच्या फामिलीन दरेकी 10 लाख रुपया भरपायेची मागणी केल्या। तशेंच तांची कूड घरा धाडपाची मागणी केल्या। मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन तिनूय कुडी ताब्यांत घेवचे नात अशी शिटकावणी कामगारांच्या फामिलीन दिल्या। कोमनीदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक गिरी कोमनीदादीन खर विरोध केला। हे विशींचो थाराव घेतिल्ल्याचे गिरी कोमनीदादीच्या वांगड्यांनी सांगले। कोमनीदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करची न्हय अशें तांचें म्हणणें। आयतारा गिरी कोमनीदादीची सर्वसाधारण बसका जाली। राज्यात अंदू शेतकऱ्यांचेर संकश्टाचे वीज कोसळ्ळां।
ताळगाव शेतकऱ्यांच्या पोटार तर हावळ आयल्या. रोयिल्ली शेतात चड पडिल्ल्या पावसाक लागून पेड्ड्यार जाल्यात. आमी 2000 चौखण मीटर वाठारांत शेताक कसयली खरी, पूण फकत सुमार 200 किलो भात मेळिल्ल्यान शेतकारांनी दुख्ख उक्तायलां. दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो उणाव जाला. पर्यटक कमी जाल्ल्यान धंद्याचेर परिणाम जाला अशें शेक ऑपरेटर सांगतात. दसऱ्या दिसांनी दर्यादेगांचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक आयिल्ले. मात सध्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाला अशें शेक ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो सांगता. हे प्रस्न सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्या कडेन बसका जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें क्रूज कार्दोजो सांगता. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी खाला येवपी घरां आनी शेत जमनींच्या मालकी हक्का खातीर नव्यान केल्ल्या अर्जांक अणसरून आतां रोखडीच सर्वे करतले, अशी माहिती कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो कायदो सल्लागार आदवोगाद नारायण नार्वेकर हांणी दिली. सर्वे करतना लोकांनी सादूर रावन सर्वे विशीं जतनाय घेवची असोय उलो तांणी मारलो. मनशा भितर जिद्द आनी इत्साशक्त असल्यार ताच्या ध्येया कडेन पावपाक कोण आडोवंक शकना. अशेंच काम पारपतीवाडो बांदोडेच्या सिद्धेश नायक हांणी करून दाखयलां. सिद्धेश हो जल्मापासून मोनो. वयाच्या 14 वर्सां सावन तो नरकासुरांची मुखवटी तयार करता. फाटली सुमार 12 वर्सांच्यान तो नरकासुराचे मुखवटे तयार करता. तांच्या मुखवट्यांक गोंयांतूच न्हय जाल्यार वेगवेगळ्या राज्यांत लेगीत व्हड मागणी आसा. केळशी मोबर दर्यादेगेर बायलांच्या बचत गटान दिवाळीच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या जिन्नसाची स्टॉलां घाल्लीं आसात. ह्या स्टॉलांचें उक्तावण केळशीचे सरपंच डिक्सन वाज हांणी केलें. सगळ्यांनी ह्या स्टॉलांचेर येवन चडांत चड खरेदी करची अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता। दिवाळी ही उजवाडाची परब। गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो परबी। दिवाळी सगळ्या तना मनान आमी उजवाड निर्माण करया, गोंयाक मुखार व्हरया, गोंयाक उजवाडाचे दिकेन व्हरया। आमकां नवें गोंय निर्माण करपाचें आसा, आमकां नवी ज्योत निर्माण करपाची आसा, नवो उजवाड। ह्या उजवाडाचे दिकेन तुमकां व्हरपी नवी दिवाळी आमी मनोवया। आमकां सगळ्यांक नवी दिवाळी मनोवपाची आसा, उजवाडाची नवी परब। सगळे कडेन उजवाड पेटोवपी, काळजा मनात उजवाड पेटोवपी ही दिवाळी। तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता। गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी। उत्तर प्रदेशाच्या एका नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या फोगाच्या दुकानाक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालपी दळाच्या जवानान घडणूक थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। कोणे तरी सिगार उडिल्ल्यान हो उजो लागलो। ह्या घडणुकेक लागून दुकानाचे बरेच लुकसाण जाले, पूण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। आयतारा पटना विमानतळाचेर एक कार उमथुपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चालकान डिवायडराक धक्को दिल्ल्यान ही कार उमथली। कारीत आशिल्ले खंय आपल्या घरच्यांक विमानतळाचेर व्हरपाक आयिल्ले। सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना। सेगीत पडपी पावसाक लागून आयतारा तामिळनाडूत पालसणां कोसळपाची घडणूक घडल्या। ही पालसणां थेट रेल्वे ट्रॅकाचेर कोसळिल्ल्यान रेल्वे सेवा कांय वेळा खातीर स्थगीत करची पडली। मजगती फुडल्या कांय दीस उटंगाराचो पावस पडये असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। कालिंदी कुंजाच्या यमुना न्हंयत व्हडा प्रमाणात उदक दूषित जाल्ले पळोवपाक मेळटा। सांडपाणी तशेंच उद्देगीक वसणुकेतले घाणयारे उदक न्हंयत सोडिल्ल्यान हें उदक प्रदूषित जालां। हे प्रदूषण इतलें खर आसा की कोणाकूय कसलोय रोग लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। फाल्यां कोणाच्याय भलायकेचेर परिणाम जाल्यार हाका जापसालदार कोण असो प्रस्न लोक उपरासपाक लागल्यात।
चंदीगडात सध्या डेंग्यूच्या दुयेती उणे जाल्ले दिसून येतात. फाटल्या 4 वर्सात आता मेरेन फकत 160 डेंग्यूचे दुयेती नोंद जाल्यात. अंदू वर्सा चंदीगडात सगळ्यात कमी डेंग्यूचे दुयेती नोंद जाल्यात. मजगती थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. तामिळनाडूत आशिल्ल्या उथिरमेरूर तळ्यातलें उदक सध्या उपाट भरलां. अंदू पावसाच्या आदीं भरून गेल्ल्यान सुमार 5400 एकर लागवडीक उदक मेळटा. फाटल्या 5 वर्सांत मेट्टूर धरणाच्या सारकेच ह्या तळ्यांत उदक भरिल्ल्यान शेतकाऱ्यांक वर्साक 2 पिकांची लागवड करपाक मेळ्ळी. आयतारा चेन्नईच्या कांय भागांनी उटंगाराच्या पावसान खवदळ घालो. सगळेकडेन पावस पडिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचलें. कांय फोंडकुलांनी लेगीत उदक भरिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली. तशेंच फुडले कांय दीस वादळी वारे सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. कासारपाली घडोवन हाडिल्ल्या वैजकी शिबिराक उपाट प्रतिसाद लाभलो. 500 परस चड जाणांनी ह्या शिबिराचो लाव घेवन वैजकी तपासणी करून घेतली. हुतात्मा BNG मेमोरियल सरकारी हायस्कुलात आयतारा हे शिबीर जालें. विजन हॉस्पिटलाच्या आदारान हे मेगा मेडिकल शिबीर घडोवन हाडिल्लें. शिबिरा वेळार विजन हॉस्पिटलाच्या तज्ञ दोतोरांनी दोळे, गोडेमूत, हाडांची आनी हेर दुयेंतींची तपासणी केली. राज्यात सध्या दिवाळीची तयारी नेटान चल्ल्या. दिवाळेक लागपी सामानांनी पणजी तशेंच दिवचलचो बाजार फुलिल्लो पळोवपाक मेळटा. मात अजून खरेदीक नेट येवंक नाशिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांची वाडपी आंकड्यांक लागून वेवसायाचेर बरोच परिणाम जाल्ल्यान पारंपारीक विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या.
व्हड आवाजाक लागून काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय आसा. चड करून जांकां पयलींच काळजाच्या दुयेंसाचो त्रास आसा तांणी व्हड आवाज आशिल्ल्या सुवातेर रावप टाळचें. तशेंच फोग मारता थंय लागसार रावचें न्हय. हिसपा भायर आवाज वाडलो जाल्यार ब्लड प्रेशर वाडपाची शक्यताय आसा. हाय डायबेटीस आशिल्ल्यांनी जिवाची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. भारतांत काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात. आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता. हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो. तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक खाण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें आमकां खबर नासता. हालींसराक लंग कॅन्सर जावपाच्या प्रमाणांनी बरीच वाड जाल्या. हें दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताचे सकयल्या पिरायेचेर जाल्लें दिसून येता. हाचें फाटलें कारण म्हळ्यार हवा प्रदूशण. तशेंच सोरो पिवप, सिगार ओडप ही लेगीत मुखेल कारणां थारता. आजकाल तरणाटी भुरगीं घुवळे वखदां तशेंच सोऱ्याच्या तस्करेंत व्यस्त आशिल्लीं दिसून येता. हें सगळें जर टाळ्ळें जाल्यार जीव बरो उरपाक शकता. हालींसराक सान पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत काळजाचें दुयेंस जाल्लें दिसून येता. हाच्या फाटलें कारण म्हळ्यार सेगीत भायलें खाण खावप. जायते वेळार भुकेक लागून भायलें खाण खावप जाता, पूण तें खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें आमकां खबर नासता. उपरांत तें भलायकेक धोक्याचें थारता. ल्हान पिरायेचेर लेगीत काळजाचें दुयेंस निर्माण जाता तेन्ना जाता तितलें घरचें पौश्टीक खाण खावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. रोजां सवाय जावपाची चिन्नां दिसतात. दिवाळी निमतान आयतारा कर्नाटक राज्यांतल्यान रोजांची व्हडा प्रमाणांत तिवचलच्या बाजारात आवक जाल्ली आसा. दसऱ्या प्रमाणच दिवाळेक रोजांक खूब मागणी आसता. दर वर्सा प्रमाण दिवाळीच्या फाटभुंयेर आयतारा कर्नाटकांतल्यान दिवचलच्या बाजारात रोजांची आवक जाल्या. आयतारा एकाच दिसा सुमार 5 टन रोजां बाजारांत आयिल्लीं. हालींसराक तरणाट्या भुरग्यांमदीं कॉलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्या.
चड करून 20 ते 30 वर्सां पिराये मदीं हे कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार दिसपट्टे सोरो पिवप तशेंच सिगार ओडप. हें सगळें जर टाळत आनी योग्य आहार घेत जाल्यार भलायकी बरी उरतली. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता. दिवाळी ही उजवाडाची परब. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो परबी. दिवाळी सगळ्या तना मनान आमी उजवाड निर्माण करया. गोंयाक मुखार व्हरया, गोंयाक उजवाडाचे दिकेन व्हरया. आमकां नवें गोंय निर्माण करपाचें आसा. आमकां नवी ज्योत निर्माण करपाची आसा, नवो उजवाड. ह्या उजवाडाचे दिकेन तुमकां व्हरपी नवी दिवाळी आमी मनोवया. आमकां सगळ्यांक नवी दिवाळी मनोवपाची आसा. उजवाडाची नवी परब, सगळे कडेन उजवाड पेटोवपी, काळजां मनांत उजवाड पेटोवपी ही दिवाळी. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपर